वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळे बरे असतले, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. हॅलो, गुड मॉर्निंग. सो जशें की तुमकां हांवें काल सांगलें पळय न्हू, आयज आमी वता डॉक्टरा कडेन. काल घरा कडेन रक्षाबंधन बी सगळें जालें आनी आयज सकाळ फुडें उठून वता डॉक्टरा कडेन फोंडा. तर आतां सकाळ फुडें इन सेन्स दनपारचे आतां 11 सुमार जावपाक गेली. तर 11 सुमार जाली आनी आतां हेच्या नंतर आमगेलो स्कॅनिंगाचो अपॉयंटमेंट आसा. सो तो करून मागीर मडगांव जी गायनेक आसा पळय थंय वचपाचें अपॉयंटमेंट आसा थंय. तेकाच लागून डॉक्टरा कडेन वचपाक आतां भायर सरल्या. 11 जाली आनी आयज पावसान असलो सांवार धरला. आयज न्ही, रातीच्यान कालच्यान पावस पडटा. आमी येयल्या तेन्ना बी बरें आशिल्लें वत बी आनी राती सावन पावस पडपाक लागला. लेट नायट असो स्टार्ट जाल्लो पावस पडत आसा. सकाळी बीन थोडो पावस पडना. भायर बीन सगळो वेदर तसोच जाला पावसाचो असो आनी दिसत ना 11 जाल्या अशी. सो आतां भायर सरल्या ब्रेकफास्ट बी करून. तर 12 अपॉयंटमेंट आसा स्कॅनिंगाचो. पळोवया कितल्यांक 11 जाता ते आसा. 11 म्हणून जावना, अजून 5 मिनटां आसा 11. सो बेगीन मातशें पावपा जाय न्ही अशें म्हणून वयता. आनी जे डॉक्टरा कडेन आमी वयता पळय, जे कडेन स्कॅनिंगाचो अपॉयंटमेंट आहा पळय, तो बी प्लेस आमच्या खातीर अननोन आसा, मागीर नवो. तर थंय प्लेस बी मागीर सर्च करपा पडला जाल्यार टायम लागतलो न्ही अशें म्हणून मातशी बेगीनच भायर सरली. बेगीन पावले आतां लेट पावतकीर मागीर बेजार न्ही तेका लागून. ओके, सो चलो आतां सद्याक तरी आमी खंय पावले रे? शिरोड पावना, अमळार पावली दिसता. अमळार पावली. तर चला या दाखयता मगे मुखार. ओके चलो. दनपारची 3 जाली. दनपार न्ही, सांज जाली 3 जाली सारकी. 2:55 जाली. आनी आमचो जो 12 अपॉयंटमेंट आशिल्लो पळय न्हू, तो आतां जाला. 12 आशिल्लो अपॉयंटमेंट, बट तेणी भितरच 2 सुमार घेतले. सो खूब रश आशिल्लो. आमचे पयलींचे पेशंट 10चे न्ही 9:30चे पेशंट सुद्दां आशिल्ले जेन्ना आमी गेले तेन्ना. खूब टायम जाला, भूक लागली. सो जेवण तर ना, 3 जाली सगळें. आतां किचन बी क्लोज न्ही, सो जेवण मेळच ना. आमी हाडलेले अशे स्नॅक्स बीन म्हळ्यार फ्रुट्स बी हाडलेले, बट आतां इतले लेट म्हळ्यार फ्रुट्साचेर जायना न्ही, तेका लागून हांवें एक समोसा घेतला आनी हेणें सँडवीच घेतलो. तर आनी हांगसर फोंडा आमकां तितली कांय आयडिया बी ना तेका लागून. तर आतां वता मडगांव. मागीर मडगांव पावले की कितें खातलें आनी मागीर अपॉयंटमेंट. 4:30 सुमार पावपाक जाय आमकां. 5 येता डॉक्टर, सो 4:30 अशें नांव बरोवपाचें. सॉलिड भूक लागली आनी इतली टायर्ड, इतली इरिटेट जालें, बसून बसून चड बेजार येयलो. तर मार्केटांकूच आसा पार्किंग एक कडेन आनी जे कडेन डॉक्टरा स्कॅनिंग आशिल्लें पळय तें एक कडेन. तेका लागून मागीर कितें व्हरपा बी येवपा मेळना जालें. तर आतां वता मडगांव. ओके, मागीर मडगांव पावते कितें खातलें बीन आनीक मागीर डॉक्टरा कडेन वयतलें. आतां जस्ट पोटाक मातसो थातारो दिवपा लागून एक समोसा, एक सँडवीच न्ही रे. सॉलिड भूक लागली. ओके, सो चलो मागीर मडगांव पावतकीर मेळटा तुमकां. आनी कोणा पळय बी ना तर सामको बिजी. 3 जाली बाबा. हय, सकाळीं आमी 9:30 सुमार ब्रेकफास्ट केल्लो तेन्ना भायर सरलेली. आज उपाशीच आसा आनी हांव उदक पिवन रावला, कित्याक की स्कॅनिंग म्हणटा उदक पिवपा पडटा न्ही, म्हाका तितली भूक लागूना. ओके, सो चलो या मरे मडगांव. बाय बाय. बरें आसा सँडवीच. हॉस्पिटला बी वचून येयली, डॉक्टरा बी मेळून येयली आनी आमची हालत कांयची अशी जाल्या. सकाळीं कितल्या भायर सरले रे आमी? 10 10:30. सकाळीं 10:30 घरा कडल्यान भायर सरलेली आनी आतां जाली 5:30. घरा कडेन पावता म्हणल्यार 6 जातली. आनी हालत जी आसा पळय ती कांयशी अशी जाल्या आतां. आनी इतली टायर्ड जाल्या विचारूं नाका. सो तुमकां तर खबरच आसा हॉस्पिटलान बी शूट्स जे आसा पळय ते अलाव आसना आनी हॉस्पिटलान बीन शूट करप बीन सारकें जायना न्ही. सो तेका लागून हांव करना. जे कडेन स्कॅनिंगाक गेल्ले पळय थंय बीन हांवें हें करूं ना, शूट करूं ना. आनी आतां गायनेका फुडें गेले थंय बीन शूट करूं ना. बरें जालें वचून आमी बसली. फस्टच नंबर आमगेलो, म्हटल्यार ते 2 जाण आशिल्लीं आमच्या पयलीं न्ही रे.
फर्स्ट धाडलं बाबा. फर्स्ट मागीर हांवें रिपोर्ट दाखोवपाचो फकत अशें म्हटलें न्ही. अशें म्हणून तेणें मागीर फर्स्ट धाडून ती वळखता तें विचारता न्ही तुका. आयज बेगीन येयली. आयज बेगीन येयली खंय म्हणल्यार आमी मोस्टली सकाळचीच वता न्ही, सांजची वचनाशिल्ली. फर्स्ट टायम गेले सांजची ताका लागून. सो दाखयले रिपोर्ट बीन सगळे आनी रिपोर्ट बी सगळें नॉर्मल आसा. आनी आतां वता घरा. इतली टायर्ड जालें आनी म्हाका केन्ना काय वचून अशें करून बेडार पडल्या पुरो जाला. न्हीद येना बट टायर्ड जालें, कमर बी दुखले सारके बसून बसून सकाळच्या. सो आतां अर्द वरान एक पावतली घरा कडेन. सो घरा कडेन वता आनी डायरेक्टली मेळटा तुमकां मागीर रेडी बी जावन. सो रेडी इन सेन्स आमी न्ही आयज देवळान वयतली. मंगळार न्ही आयज अंगारिका संकश्टी. तुमकां तर खबर आसा आमी अंगारिका आमच्या थंय गणपतीच्या देवळान वयताले. आतां थंय ना, हांगा आसा म्हणटकीर हांगासर जे गणपतीचें देवूळ आसा पळय थंय वतली. जेवण बी आसा श्रावण न्ही, सो थंय वतली. लेट अशी वयतली 9 नंतर. 8 बीन अशी करून पुजा आरती बिरती जी आसा पळय ती स्टार्ट जाता. मागीर 9 9:30 अशें जेवण. सो लेटशें कित्याक म्हाज्यान वचून चड वेळ थंय बसपाक जायना. आनी ते आरती बीन आसता पळय त्या आवाजार बीन मागीर खूब टायम तसो सेम व्हडल्यान आवाज येयलो न्ही मागीर अड्ड्या बी घबघबल्या भशेन जाता. सो ताका लागून लेट अशी वयतली. मागीर घरा कडेन वचून मातशी फ्रेश बी जाता, रेडी बी जाता आनी मागीर रातचें वता तेन्ना मेळटा तुमकां. सद्याक कोण वचपाचो कन्फर्म ना. हांव आनी हो कन्फर्म आसा. आतां मा बी पळोवया कोण येता ती. नाजाल्यार आमी वयतली न्ही रे. आमी वयतलीच. एक्चुली न्ही आमचो प्लॅन आशिल्लो ब्रेस्ताराक साईबाबाच्या देवळान वचपाचो. म्हणल्यार कशें बोरये नाजाल्यार हांगा कामराळे बीन थंय खंय तरी. बट आतां आमी ब्रेस्ताराक हांगा तर आसची ना, वचपाची गरज. सो ताका लागून गाडी कशी हालता रे. ताका लागून आयज मंगळार मेळटा न्ही हांगासर अशें म्हण हांगा मंगळाराक देवळां वयतली आतां. ओके, एक तरी देवालें जेवण श्रावणाचें तर मेळटा मागीर तुमकां. सो आमी न्ही कलकत्ती बीन आयिल्ले. जे कोण सावड्डेची कुडचड्या वयले आशिल्ले तांकां खबर आसतलें. आमच्या भुरगेपणासून फेमस अशें कलबाडेली हायस्कूल पालुरा. हाका म्हटलें या म्हणा. तर म्हाका न्ही 2-3 दीस जाल्यार पालुराची ट्रेनिंग्स आशिल्ली. फर्स्ट ट्रेनिंग्स म्हागेली प्रेग्नन्सीची. सो म्हटलें पयर काल एक्चुली आशिल्ली वचपाची येता आसतना वाटेर. बट वाटेर खंय मेळूना आनी हांगा मार्केटान बी येवना कित्याक म्हाका घरा कडेन पावल्यार पुरो जाल्लें काल सारकें. सो आयज म्हळ्यार खंयच्याय परिस्थितीन ट्राय करया अशें म्हणून ऑर्डर केलें. ओके, सो येतगीर दाखयता मागीर तुमकां. फालुदा विथ आयस्क्रीम. सो फालुदा विथ आयस्क्रीम. म्हाका न्ही विथ आयस्क्रीम नाका आशिल्ली. बट म्हाका तें हांव ताका सांगपाक विसरलें विथआवट आयस्क्रीम म्हणून. तेणें फालुदा म्हणटा विथ आयस्क्रीम काय म्हटलें हांवें एक अशी आनी एक तशी सांगपाक आशिल्लें. पावली आमी न्ही घरा. केस पळय म्हाजे. सो आमी न्ही पावली घरा. उदोळ येयल्ली. ऑलमोस्ट एक अर्दवर सुमार जाली घरा येवन. आनी फकत जस्ट तोंडार जे आसा पळय न्हू उदक मारलां आनी कांयच करूं ना आनी चेंज केला. पळय तो येयलो तो जाम जालो. म्हाज्याहून चड तो जाम जालो. तो न्हिदलो सोमतो येवन. आनी हांव बसन बसन म्हागे कमर गेलें. हांव तशेंच आसा. माळ सकयल न्ही मोदक करता देवा नैवेद्य दाखोवपाक. म्हणल्यार तिजो आयज उपास. एक्चुली आमचो बी उपास. हांव बी उपास करतालें. हो शिवराक रावतालो, हांव उपास करतालें. बट आतां उपास जायना. म्हळ्यार कशें टॅबलेट बीन जे आसा पळय न्हू ते घेता न्ही. सो ताका लागून उपास आसा पळय तो जायना. पोटाक कितें सारकें खावूं पडटा न्ही टायम टू टायम अशें म्हणून. बट एक्चुली पळोवपाक गेल्यार उपासूच जालो तो. दनपारी जेवण कांय ना. भायलें अशें कितें खाल्लें तेच. आतां भायलें खालें कांद्याचें खालें म्हणून उपास ना म्हणपाचो इतलोच. नाल्यार शीत जें आसा पळय तें जेवण नाच. तर माचो उपास. मा मोदक करता. म्हळ्यार घरा कडेन आतां नैवेद्य दाखोवंक जाय न्ही देवाक. आमी तर जेवपाक वयतलीं देवळांक. सो म्हणून ती मोदक करता. आमगे हांगासर न्ही म्हळ्यार आमगेर हांगासर मा घरा हें करना. पुजा बीन अशें भट येवन बीन करता पळय तशें कांय करना. जस्ट आमी तशें करून देवाक हरयाळी बिरयाळी घालून तशेंच घरांक करता तितलीच पुजा आनी कांय ना. जस्ट आतां आयलां आनी मान आयज उपासाक कण्ण केल्लें आपल्याक दनपारां. सो तें दिलां पळय हांगासर मुगाचें कण्ण तें पिता. आनीक मेडिसीन घेतलां हांवें. आतां 6:15 सुमार जाली दिसता. आनी आमी मागीर लेट अशी वतली. तर हो पडवला. तर अपडेट असो की हो हांगासर
पडवला हांव कण पिता आनी मा सकयल मोदक बसता मागीर मोदक जाले की दाखयता तुमकां मान केल्या ते एक्चुली मान दाळ घातलेली पुरणाचे मोदक जे आसा पळय ते करपाक पुरण घालून करता ते बट हांवें माक म्हणलें पुरणाचे नाका चुन्नाचे कर म्हाका चुन्नाचे खावपाचे अशें हें जालें अशें म्हणून माक म्हणलें चुन्नाचे कर म्हणून मान दाळ काडून दवरले फ्रिजान आनी चुन्नाचे केले म्हणल्यार सयेचे ओके सो हांव कण्ण पिवन घेता आनी मेळटा तुमकां सो हें आसा आमच्या हांगासरलें गणपतीचें देवूळ श्रावणांतलो मंगळार प्लस अंगारिका हेका लागून न्ही गर्दी जी आसा पळय न्ही खूब आशिल्ली तर जशें की तुमकां हांवें पयलींच सांगलें की आमी वयतली देवळान बट मातशी लेट वयतली अशें म्हणून जस्ट न्ही आमचो असो प्लॅन आशिल्लो की मा फक्त मोदक करतली देवाक नैवेद्य दाखयतली आनी आमी देवळान वतली अशें म्हणून मागीर माचो प्लॅन जो आसा पळय न्ही तो चेंज जालो खूब पावस पडटालो तर मा म्हणपाक लागली आपूण येना तुमीच वचून जेवन येया अशें म्हणून कित्याक की पावस बी भरपूर पडटा आनी आयज गर्दी बी खूब आसतली अशें म्हणपाक लागली सो मागीर मा रांदपाक लागली सो तिचे फुड्यान हांवें मातशें तिका हेल्प बी केलें आनी लेट अशी आमी जी आसा पळय ती भायर सरली ऑलमोस्ट न्ही 9:30 नंतर अशी आमी जी आसा पळय ती देवळान येयल्ली स्टील गर्दी जी आसा पळय न्हू ती तुमी पळोवपाक शकता भजन जें आसा पळय तें चालूच आशिल्ली आरत्यो ज्यो आसा पळय त्यो जावं नाशिल्ल्यो जस्ट भजन चालू आशिल्लें मागीर आमी भायरच वेट केलो भितर आनी गर्द्यांक नाका म्हटलें आनी भायरच वेट केलो सगळ्यो आरत्यो बी जाले की ना मागीर दर्शन घेवपाक आमी भितर आयलीं खूब गर्दी आसले कारणान हांवें चड जें आसा पळय तें कांय शूट केलें ना आनी दीसभर खूब टायर्ड जाल्ल्या कारणान न्ही घरा कडेन येवन बीन हांवें अशें चड कांय शूट केलेंच ना मागीर देवाचें दर्शन बी घेतलें जेवन घेतलें आनी डायरेक्टली घरा कडेन वचून मागीर सोमतेच रेस्ट जो आसा पळय न्हू तो कित्याक की खूब टायर्ड जाल्लें आनी हेजे मुखार कांयच शूट करूं ना मागीर